जाता अशें पोल्युशन म्हणून एक 50% आनी रुलिंगाची जायना लोकांक गव्हर्मेंटाक पयशे येना तुमी दाखया खंयचो प्रोजेक्ट एक पूल सोडीत जाल्यार आनी कितें आहा गोंयान आमच्या फक्त सरकारान नाटकां करची केल्या इफी करची केल्या ह्योच गोश्टी शिक्षण क्षेत्रांत म्हणा डेव्हलपमेंट जावंक जाय त्या प्रमाणे जायना आयज निवडून येयल्या म्हाका 14 म्हयने जाले आनी हो दुर्दैवान पयलोच काम गव्हर्मेंट आमचें करता गेले फावट निवडून येयल्लो पळय तेन्ना 6 म्हयन्या भितर असणाऱ्या बस स्टँड हांवें इनॉग्रेट केल्लें की आयज आमी निवडून येयल्यात सुद्दां कामच जायना आमी कामां करून घेवपी मनीस आयज कितकीशीच कामां प्रपोज केल्या कितकेशेच प्रोजेक्ट प्रपोज केल्या खंयचे ना खंयचे निमित काडून ते पेंडींग दवरला तुमकां खबर आसतली की असेंब्ली जाल्ली तेन्ना सरकारान मनोहर पर्रीकरान सीएमान तेन्ना आमकां 25-25 कोटी दिता हाडले म्हाका दिसता तेज्या पयलीं हो पयलेच 1 कोटीचें काम आमचें जाता आमचो सरकार आहा तो हेडलेस चिकन म्हणटा पळय तसो तकली नासलेलो आयज गोंयान मायनींग बंद जाल्यार रेंव बंद जाल्यार टुरिजम बंद जाला जाय ते प्रमाणे चलना बार्रां बंद जाल्या लोकांचेर उपासमारीचे पाळी येयल्या कंपनी लोकांक खाली करता तेज्या उपरांत एमपीटीन सुद्दां लोकांक आतां पगार कमी केला थोड्यांक काडपाचें आहा हे येदे परिस्थितींत गोंय चलोवपाक गोंयान सरकार ना मुख्यमंत्री तुमकां खबर आजारी आसल्या कारणान थंय गेल्या आयज तर एके पंचायतीक सरपंच लेवेर वयताले 3 दीस जाल्यार दुसऱ्या दिसा डेप्युटी सरपंचान चार्ज घेवंक जाय आयज हो चार्ज गोंय सरकारान दिल्लो ना एटर्नी जनरलान आमच्या असिस्टंट इंडियेचो सॉलिसिटर बाबा आत्मानंद नाडकर्णी हेणें दिलां की मायणी चालू जातल्यो जाल्यार पंतप्रधानान कॉरिजंडम काडूंक जाय म्हणून काडूंक जाय ते इतकें खबर आहा जाल्यार कित्याक काडिना कारण ही बीजेपी सरकार जो आहा हो सदांच होप म्हणटा तो सेल करता लोकांक आश्वासनां आनी होपूच दिता जर तुमकां खबर आहा पयलीं कितलींशीं वर्सां मायनी बंद आहात मदीं 6 म्हयने चालू जाल्यो आतां बंद जाले जाल्यार नोटिफिकेशन काडून फाटीं कित्याक रावता थंयसरय बीजेपी हांगरय बीजेपी जाल्यार हांगरल्या बीजेपीची जेन्ना सगळें खबर आसतना जेन्ना ऑल पार्टी डेलिगेशन जेन्ना सेंटराक आमी गेला हांवूय आसलो भितूर तेंच्यांनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नाकार दिला तर हो नोटिफिकेशन काडपाची अत्यंत गरज आहा कारण लोकांचे उपासमारीचे पाळी येयल्ले आहा आनी आनीकूय आमचे प्रोजेक्ट हे आहा आतां 2-3 टेंडर केले पूण इतकेंच वायट दिसता की जो प्रोग्रेस सांग जाय लोकांची जी अपेक्षा आहा ती फुलफील करिना कारण सरकारा कडेन पयशे ना आनी सरकार तितकें जाय तशें आमकां प्रोत्साहन दिना आनी ऑपोजिशन म्हटल्या उपरांत कामूच करूंक मागना तुमी जाणा आसतले हॉस्पिटलांनी वयशात थंय वखदां ना दीन दयाळ कार्डां केल्या हॉस्पिटलांनी वयशीत जाल्यार ते म्हणटा एक्सेप्ट करिना सो लोकांनी वचप खंय आनी करप कितें रस्तो म्हणजे हो इम्पॉर्टंट आसा कित्याक आयज मनशाचे जर रस्तो बरो आसा जाल्यार मनीस बरे भशेन ट्रॅवल करून टायमार आपल्या कामार पावूंक शकता हो रस्तो फाटलीं 12 वर्सां करूंकूच नासलो खबर आसा की 12 वर्सां नंतर आतां हो रस्तो जाला आनी ते वरून आमच्या भाईगांव चडांत चड देव बरें करूं तेणी फुडाकार घेवन हो रस्तो आमकां करून दिलो हो रस्तो थिवीकूच न्हू तर पिर्णा गांवांक तसो वजरी पेडण्या मतदारसंघाक सुद्दां हेचो फायदो जाता तेन्ना आमचो आमदार ऑपोजिशन आसल्या कारणान आमची कामां फायली आमच्यो स्लो फुडें वयता आनी आमचेर थिवी मतदारसंघा लोकांचेर हो अन्याय सरकारान करचो न्हू कित्याक निवडून येयलो काय सरकार हो सगळ्यांचो आसता आनी सगळ्यांक जे उदरगत करपाची सरकारी जबाबदारी आसता तेन्ना सरकारान भेदभाव करिनासतना सगळ्यांक इक्वल फंड्स दिवन फाटीं सांगलेले प्रत्येक मतदारसंघाक 25 कोटी जावन आमचे प्रवास जाले पूण आमच्या मतदारसंघात हे पयलेंच काम जाता थंय सगळ्या मतदारसंघांक सरकारान न्याय दिवचो लोकांचेर अन्याय करचो न्हू आनी उदरगतीच्या बाबतींत तरी सरकारान लोकांक सामको न्याय दिवचो